मोपाचो एक टॅक्सीकार काका टॅक्सीकार एक पण जे हिसपान मोपा एअरपोर्टार जी फिलगो पार्किंग जी हायक केलेली यांची 2 दीस पयलीं बोर्ड लायलेलो तर काल आमचे मेजॉरिटी करून भुरगे जेन्ना जमला पळय तेन्ना तेंचे रातोरात GMR कंपनीन तो बोर्ड काढून परत असले तसे परत 80चे 80 केले। हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक एकूच सांगूंक सोदता पळय जेन्ना एकवट आसता पळय तेन्ना कोणूय आसूं तोंडा फुडें 100 फावटी चिंततलो बाबा कितें फुडें कितें वायट करच्या पयलीं कितें पार्किंग हायक करच्या पयलीं 100 फावटी चिंततलो। आमच्या भुरग्यांनी आयज आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांनी प्लस आमचे ऑल ओव्हर गोवाचे जितले टॅक्सीकार येयले तांकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आनी आमचे भुरगे सारखे तटस्थ रावले सांगले त्या प्रमाणे केले। आम्ही सांगलेले ते दिसा आम्ही जोपर्यंत ती 200ची 80 जायना तोपर्यंत आम्ही खंय हलचे ना पण तेंच्यांनी ती रातोरात 200ची 80 केली म्हणजे हो भंय खंय तरी GMRकाय हा आणि कोण जो हायक करूंक सोदता पळय पार्किंग तेकाय हा आणि हो भंय सदींच रावंक जाय टॅक्सीकारांचो कित्याक टॅक्सीकार सादे मनीस न्हू इन द सेन्स कितें टॅक्सीकारांक तुमी ग्रांटेड घेवंक नाका कोणय टॅक्सीकार म्हणजे कितें अशें करून सांगूंक नाका ते एकवट करून आमच्या भुरग्यांनी दाखयले पळय 3री फावट आता GMR कंपनीची मनमानी केलेली पळय 3री फावट आणि आमी तांकां चॅलेंजय केलेली बाबा आमी 80चे 80 करून घेतले म्हणून ते करून घेतले आयज। सो हांव मागता टॅक्सीकारांकडे सगळ्यांकडे भुरग्यांनी अशेंच एकठांय रावा तुमच्या कडेन कितेंय संकट येवं जेन्ना तुमची मेजॉरिटी आसता पळय तेन्ना तुका कोण मारूंक शकना थंय कोणूच तुमकां हलोवंक शकना। आमचे भुरगे एकवट आहा आनी ह्या फुडें एकवटच रावतले सगळे भुरगे आहा मरे एकवट फुडें टॅक्सीकारांचो हे एकवट दाखयल्या बद्दल हांव नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा आमचे बाकी सगळे पदाधिकारी म्हणटात तशे मोगॅम्बो टॅरन्स आमचो सावियो सुनील बाब सगळे येयले तांकां थँक्स म्हणटा आणि हेन फुडें जर टॅक्सीकारांचो कितें इश्यू जाता जाल्यार आमी सगळे वांगडा रावन काम करतले आणि GMR सारख्या कंपनीक जी भायरसून येवन हांगा जी आमकां शिकोवंक सोदता पळय धडो आमी तांकां धडो शिकोवपाची कापास्तान दवरता आणि ही पेडणेकारांच्यान कापासना हे आमी दाखोवन दिलेले आहा। आता ह्यान फुडें सगळे टॅक्सीकार एकठांय रावपाचे आमचे फुडले आहा निखिल उलयतलो कितले। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सगळे टॅक्सी मेंबर्स आहा तितल्यांक आनी पुलीस पर्सनल जो स्टाफ आहा जो आमकां सदींच कोऑपरेटिव्ह सगळ्यांक हेल्पफूल असो आयज जो GMRन हायक केल्लो 2 दीस रिसंट 2 दीस जे आमचे टॅक्सीकार भाव स्ट्रगल करताले खंय तरी लायव्हलीहूड तेंचे डेली ब्रीड चलपा खातीर खंय तरी एक बरो इम्पॅक्ट जाता तेंच्या पोटार जो एक हायक आसलो हो पळोवन भाडें मारपाचें न्हू अशी परिस्थिती जाल्ली आणि GMR एक डिक्टेटरशीप करतालो ती डिक्टेटरशीप हाणून पाडची आसली आमकां ती आमी आयज दाखोवन दिल्ली आहा। जी हायक स्टॉप केली मिड-नाईट सगळे भुरगे एक सुमार 500 भुरगे राती वेट करताले टील 12:30 AM की हायक सुरू जाता की ना। सो गेटी भायर सगळे जाण असले आणि तेंचो प्लानय रेडी असलो नेक्स्ट प्लान कितें आसलो ह्योय रेडी असलो इन सिक्रेट असलो कोणाक आउटय करूंक नासलो। सो आमी एक्सटेंड लेवलीचेर पावलेले जीवन मरणाचो प्रश्न असलो आणि आमी कितेंय करपाक रेडी असले जो मेरेन ही हायक स्टॉप जायना। सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या BJP गव्हर्नमेंटाक आमचो प्रेसिडेंट दामू नायक BJPचो MLA जीत आलोरकर MLA आर्लेकर हेंच्यांनी आमकां इनडायरेक्टली सपोर्ट केलो जी ही हायक स्टॉप करपाक भितूरल्यान आनी दुसरो हे म्हणटा हेच्या फुडें GMR कितें करपाचें आहा जाल्यार आमच्या वांगडा डिस्कशन करपाचें तेंच्यांनी आनी सांगपाचें जर तांकां कितेंय करपाचें आहा कितें आसूं की आतां हेच्या फुडें एअरपोर्टार ह्यो बिझनस खूब आहा सगळो बिझनस आउटसोर्स जाता भायले कंपनी येतात तांकां वयता आयज लोकल भुरगे इतले आहा खंय तरी कंपनी क्रिएट करून बिझनस करूं शकता तेंच्यांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची भुरग्यांक आनी बिझनसाक म्हणटा ती हातभार लावपाचो आनी भुरग्यांक वयर काडपाकय हातभार लावपाचो इतलेंच सांगता आनी लोकलांनी अंडर एस्टिमेट करचें न्हू जेन्ना खंय तरी म्हणटा ते स्वाभिमानान पेट्टा पळय तेन्ना फुडल्याची कशी फुटता न्हू ते आयज आमच्या पेडणेकारांनी दाखोवन दिल्ले आहा। थँक्यू। आयज तुम्ही पळयता आसतले की आयज थोडेच भुरगे जाल्या कित्याक आमकां राती कळ्ळें म्हणल्यार सकाळी फुडें मेसेज येयली की न्यूजवाल्यान हाडले की ती तेंच्यांनी जी रेट वाडयल्ली आहा पळय ती रोल बॅक केली म्हणून आयज हे भुरगे तुमकां कमी दिसता। सपोज जर ती राती हायक आसली ती जर कमी जावंक नासली जाल्यार हेच्या वरेन 5 पटीन भुरगे आसतले आसले कित्याक थोड्या भुरग्यांनी फोन केले भाई आमी परतून वयता कित्याक ऑलरेडी तेंच्यानी रोल बॅक केला म्हणून आमी पयलीं सध्या ही GMR कंपनी आहा तेजे देव बरें जा म्हणटा की तुवें फुडलें जे घडचें न्हू तेच्या पयलीं तुवें रोल बॅक केली म्हणून कित्याक आमकां तुमचें बरें दिसलें तशेंच हांगा पुलीस पर्सनल आसा पळय आमी केन्नाच पुलिसांचे म्हणजे पुलिसांच्या अगेन्स्ट आमी केन्नाच ना आनी पुलिसूय आमच्या वांगडा सदींच आसता केन्ना खंयचोरी आसूं पुलीस पयली आसता म्हणून आमी पुलिसांचे देव बरें जा म्हणटात। आमी आयज कोणाक मिडियाक आफोंक नासले हांगासर कित्याक आमकां मिडियाची गरज ना आमचो आवाज आसा पळय तो एकदम अखंड आसा। आतां ती सगळे टॅक्सीकार हांगा आख्खे गोंयचे आहा पळय तितल्यान जाणां कडेन उलो मारता की होच इश्यू न्हू
गोंयान कसलोय इश्यू आसूं, आता कॅब एग्रीगेटरचो इश्यू चलता पळय, तेजेर सुद्धा आमी एकवट दाखयल्लो आसा आनी हो एकवट कायमचो उरचो, इतलेंच सांगता. देव बरें जावं. नमस्कार, हांव बाप्पा कोरगांवकार. सांगपा सारकी कांय धरूंक ना, पूण टॅक्सीवाल्यांची जी ताकद आहा ती आमी एकदां तर उठात जाल्यार कशी फुट्टा ते निखिलान बाबरान सांगपाची गरज ना. हितूनच्यान आमच्या टॅक्सीवाल्याचो एकवट हेन्सफोर्थ होत रावतलो. आख्खे गोंयभर खंयसरूय तर असो आमकां प्रॉब्लेम कसलेच बाबतींत जालो, गव्हर्मेंटाकूय सुचना दिता जें कितें तेंच्यांनी वायट कितें आमचेर घालपाचें चिंतलां तें हे तारखेच्यान सगळें फाटीं उडोवचें. आणि तशेंच आमचे हे बाकीचे ऑफिशियल पर्सनल आसा तेंच्यांनी बरेंच कॉपरेशन दिलें. जीएमआराकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे पुलीस स्टेशनावयलो स्टाफ आमचो सगळो सदांच कॉपरेशन. आनी चिमोलकर साहेब तर आमी आदिसान तेका पळोवन येयलो, सदांच कॉपरेटीव आसता, हेल्पफूल आसता. टॅक्सीवाल्यांक सांगता आमचो जो एकवट आहा, सुनिलान सगळें सांगलां आमी कितले येवपाचे आसले, कितें सगळें आनीक लांब करिना. जर तर अशें कितें खंयतरी आसत जाल्यार आमी उठून उठतले. इतले सरकारान आनी सगळ्यांनी हेजी नोंद घेवची. देव बरें करूं. आयज आमी हांगा मोपा येवपाक एअरपोर्टार येवपाक कारण जाय तुमकां खबर आसतलें. जीएमआरान खंय तरी एक थर्ड काय फोर्थ टायम मरे थर्ड टायम जे पार्किंग फीज आहा पयलींच ती हाय आसा, 80 रुपीज फॉर 30 मिनिट्स, एक्स्ट्रीमली हाय. ती ते एवरी टायम 200 पटींनी वाडोवंक सोदता. तेंच्यांनी काल आयज डेडलायन दिल्ली की वाडयतले म्हण. आनी जशे आमचे शिव वॉरियर्स एवरी टायम ह्या इश्यूचेर झगडटा आनी सॉल्वूय करून घेता. राती तेंच्यांनी उलो मारलो अशें जावपाचें, तुमी येवचे त्या उल्याक आमी हांगा धांवून येयल्ले आसा. एकूच सांगता जीएमआराक परतून खेळो नाका आमच्या वांगडा. एकदां लक्ष्मण रेखा क्रॉस जायत आमचे भुरगे उगी रावचे ना. ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेले आसा हेज्या फुडें हायक करीत आमी उगी रावचे ना. कित्याक सांगता आमी, लास्ट टायम जेन्ना तेंची शिव वॉरियर्साची सीएम वांगडा मिटींग जाल्ली थंय क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले हांकां हेज्या फुडें तुमकां केन्नाय समज हायक करूंक जाय, लोकल एमएलए, लोकल पंचायत आनी मेन शिव वॉरियर्साक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हे वाडोवंक मेळचे ना. बट एवरी टायम ते आपले मनमानी करता. आपल्याक जाय तशी हांगा डिक्टेटरशिप चल्लेली आसा. हेज्या फुडें हे जायत आमी खोपोवन घेवचे ना. थँक्यू. आयज आमी हांगा मोपा आयिल्ले. फक्त जीएमआराची जी डिक्टेटरशीप चलता ती बंद करपाक, तांच्या तोंड बंद करपाक. सो आतां विशय कसो आहा, आयज सरकारान हांगा मोपा एअरपोर्ट हाडलो. आमच्या मोपाकार भावाचे पेडणेकारांची जागो एक्वायर्ड केलो. आयज हे भाडकार आनी आयज हे भाडकारांक त्रास करता सरकार. एक पीनट्साच्या भावान हेंच्याकडल्यान जागे घेतले, तांकां प्रॉपर कॉम्पन्सेट करूंक ना. आनी खंय तरी तांकां दिसलें की एक इंडस्ट्री एअरपोर्ट येतलो आनी आमचे पोट भरतले. सो जीएमआर तांकां पोट प्रॉपर भरूंक दिना. सो म्हाजी हेजे वयल्यान एक चेतावणी आहा जीएमआराक की तूं तुजी मनमानी बंद करपाची. आमचे कोण पेडणेचे भाव आहा तांकां सुशेगाद पोट भरूंक दिवपाचे. आनी जे कोण आमचे नीज गोंयकार टॅक्सीकार कोण येता पिकअपाक विकपाक तांकां सपोर्ट करपाचो. नाल्यार हांगा हे जन आंदोलन जातले आनी त्या जन आंदोलनाक फक्त जीएमआर कारणीभूत आसतलो. हांव परत सांगता, जर जीएमआराची जर मनमानी अशीच चालू उरली, कित्याक हांगा आतां हो एअरपोर्ट वाडात आहा, हांगा जे पळय आहा थंय जॉबाचो जावं बिझनसाचो जी ऑपॉर्च्युनिटी येतली ती आमच्या पेडणेकार भावांक, मोपाकार भावांक जावंक जाय. जर तुवें कितें आउटसोर्स करपाक चालू केलें जावं कॉर्पोरेट लॉबी प्रमोट करपाक चालू केलें नाल्यार हांगा जन आंदोलन जातलें. हे परत सांगता तुमकां. थँक्यू. आयज आमी हांगासर सगळे जमल्या. आमी एक मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले हांगासर, जी प्रायस हायक जावपाची आसली आयच्यान एक्चुअली कालची रातची 12च्यान जावपाची आसली पळय, तेका लागून आमी एक मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले. ती आतां ऑलरेडी इन्वर्ट केला. आमी एक्चुअली सॅटर्डे येयल्ले पूण सॅटर्डे तेंचे बंद आसले म्हूण टायम जालो मातसो. हांव सगळ्यांक जितले हांगासर येयले टॅक्सीकार ऑल गोवा टॅक्सी युनियन आनी सगळे टॅक्सीकार आहा पळय तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. ते येयले हांगासर आनी सगळ्यांक हे कितें आहा, वय जर प्रायस हायक जाल्ली न्हू, हो पार्किंग जी आहा पळय फील गोवा ही आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार यूज करता आनी सगळ्यांक हेचो फटको बसतलो आसलो. हांव मागता असो केन्ना इन्सिडंट जातात न्हू जाल्यार सगळ्यांनी एकवट रावपाचे. खंयसरूय आसूं गोंयान खंयसरूय अशें कितें घडटा जाल्यार सगळ्यांनी टॅक्सीकारांनी एकठी येवन हेचेर कितें तरी हे करपाचो, तोडगो काडपाचो म्हूण मागता हांव सगळ्यांक. आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मना काळजांतल्यान आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक हांगासर पावले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.